पिता बाप्पा, या घडीत तुझे उतर जिंकच्या ब्रदर फ्रान्सिस लो बोगचेर समापिता बाप्पा, कितलीन सणा या युट्यूबाचेर या झूमाचेर मग्न ऐकून असतात. देवा हरी एकला समापिता बाप्पा, आज हरी एक तुझ्या पवित्र जे कितें ब्रदर फ्रान्सिस लोबोच्या मुखान तोंडांत उलयताय हरी एकला स्पर्श करून दी आणि हरी एकल्यांक तुझ्या लागी हाडू दी. जेजूच्या पवित्र नवान मागता, ये पवित्र जेजूच्या नवान देवून ये, जेजूच्या नवान देवून ये. जॉन 16:13 सदस्य पवित्रत्व तुमचेर येतलो, तेन्ना संपूर्ण सताक पण पवित्र सताचो आत्मो आज आमचे हरी एकल्याचे देवर येव जेवन मागया. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवर ये, देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवर ये, नीत निर्मोळक पवित्र कृपेन देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देव. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Good morning तुमका सगळ्यांक. Good morning. Good morning. देव बरो दीस मागता. कशी आसात तुमी पुरा? बरी आसा. ऐकाता गी हांवें उलोवचें जाप दिया. कशी आसात तुमी? बरी आसा ब्रदर. बरी आसात. देव बरें करूं. देवा कारगां दिवया. गेल्या हप्त्या शिकवण आयकल्ली नियाळ्ळ्या म्हूण चिंता. तुमी पळय लांब आसा शिकवण. डायरेक्ट हांव स्टार्ट करता. शिकवण गेल्या हप्त्या आमी आयकल्लें खंयचें उतार? गेल्या हप्त्या खंयचें उतार आयकल्लें? भावार्थ विशय. खंयचें देवाचें उतार खंयचें दिल्लें हांवें? नीतिवंतपण. Acts 10. धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 1 ओळ अध्याय 10 ओळ 1 आणि 2. Praise the Lord. Praise the Lord. गेल्या हप्त्या आल्लीं आसात गी आज? गेल्या हप्त्या आल्लीं तुमी आसात गी आज? वय ब्रदर. वय जाल्यार हांवें खंयचें उतार दिल्लें? First Peter 15:15. खंयचें? Second Peter 1, 3 to 4. Second Peter chapter 1 verse 3 and 4 हांवें तुमकां सांगिल्लें. आमी पवित्रपणा विशयांत आयकून आसा. पवित्रपणांत आमी आयकलें पवित्रपण कित्याक गरजेचें. आमी कित्याक पवित्र जाय तें म्हणलें तुमी आयकल्लें आसा.
ताच्या उपरांत पवित्रपण कित्याक गरजेचे म्हणल्यार सो सांगत्यो हांवें तुमकां सांगल्यो तातूंत दुसरी पयलें हांवें काणलें तें सेकंड पॉइंट हांवें पयलो काणगेलो खंयचो तो भाग्यवंतांनी कथा मेळ जावच्याक संवसाराचे स्थापने क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. नीतिवंतपणा विशयांत हांवें तुमकां तो सेकंड पॉइंट रायचियसनेस कित्याक म्हळ्यार नीतिवंतांनी पवित्रपण दोनी हाताक हात वेतात सांगाता वेतात नीतिवंतपण ना जाल्यार आमी पवित्र जावंक साध्य ना म्हूण सांगलें. उपरांत गेलते हप्ते हांवें गेलते हप्ते हांवें तुमकां पयलो पॉइंट काणगेलो कित्याक आमी पवित्र जायचे म्हणल्यार तें देवान दिवन आसचें आपोवणें तें देवान दिवन आसचें आपोवणें देखूनच सेकंड पीटर चॅप्टर 1 वर्स 3 and 4 ते बायबल वर्स हांवें तुमकां कोट केलें तातूंत सुमार शिकवण दिली आनी मुंद वर्सून आयची शिकवण हांव दीत आसतना म्हाका ल्हानशी आसा दिसता न्हय वय सांग ब्रदर. जापी आयकतना म्हाका दुबाव जाता म्हजी शिकवण तुमकां समजत येतना सूंक पुरो एक ना जाल्यार तुमी ही उतरां मेडिटेट करतात दुसरें तिसरें शिकवण मुंदरसून ओसीजेगी म्हणलें म्हाका भोगता. Brother, go ahead with the teaching. The question is not going ahead. How much it is sinking in your heart. Whether it bears fruit. Brother, last time you had given 2 Peter 1, 3-4, right? His divine Yes. power has given us everything needed for life and godliness. Yes. For which you have given us 2 points that God has called us to share his own glory and goodness through knowledge of him. Secondly, you have said that God has given us precious and great promises in this verse only that is needed for life godliness, that is for spiritual godliness. Praise the And Lord. what does that divine power says? Divine power in the verse 3. His divine power has given us everything. Divine power reflects because of divine power what we Christians. word ना. हांवें तुमकां सांगलें तिके रिसर्च करा कोंगणेंत डिवायन पॉवर म्हणलो वर्ड ना. डिवायन पॉवर म्हळ्यार कितें अनेक गुड न्यूज बायबलांत His divine power has given us everything we need to live a truly religious life, godly life or religious life. Why? Yes. Religious life कितें spiritual life कितें तर आज तिकेशे मुंदरसून वचया आमी पयल्या सुवातेर डिवायन लायफ स्पिरिच्युअल लायफ आनी रिलिजियस लायफ कितें म्हणलो व्यत्यास तितकेशें समजून काडया मोटव्यान पळया रिलिजियस लायफ आनी रिलिजियस म्हणटाना हांव आनी तुमी रिलिजियसच समजलें तुमकां देवाचें रिलिजियस लायफांत आमी देवाचें आराधन करता वी वर्शीप गॉड पूण स्पिरिच्युअलिटींत स्पिरिच्युअल लायफांत हांव देवा सोमी एक जाता डिफरन्स पळया आमकांची अप्लाय करया रिलिजियस लायफांत देव म्हजे मुखार आसा स्पिरिच्युअल लायफांत हांव देव म्हजे थंय आसा रिलिजियस लायफांत देव म्हजे मुखार आसा स्पिरिच्युअल लायफांत आत्मीक जिवितांत देव म्हजे थंय आसा
हे हांव आनीक मेक मुखार वचूंक तुमकां आपोवणें दिता ತಮ್ಮ जेजू ಸ್ವಂತ नाका ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ सगळ्यांक ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ दाखवालीच्या ಭಾಗಿಗಳಾದ ओपारींत ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ देवान जेजून आमकां आपोवणें दिलां दाखवालीच्या ओपारींत 15 अध्याय 4 वचन तिके वाचा. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4. जोहानचो एवांजेल 15 अध्याय 4 वचन. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा, तुम्ही म्हजे थंय एकवटून रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय तेन्ना एकवटान हांव तुमचे रावतलो. थंय एकवटून रावतलो. पळय हा, हांवें म्हळें स्पिरिच्युअल लायफांत रिलिजियस लायफांत देव म्हजे मुखार आसा, पूण स्पिरिच्युअल लायफांत आत्मीक जिवितांत देव म्हजे थंय आसा. पूण हांगा जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावा, तेन्ना हांव एक स्टेप मुखार वचा म्हणून सांगता. आमी स्पिरिच्युअल हायर लेवल ऑफ स्पिरिच्युअलिटी आमी जेजू थंय जिवचें, जेजू थंय एकवटून रावचें. तेदा म्हजे थंय जेजू रावता. तिसरें जावन आसा स्पिरिच्युअल रिलिजियस आनी स्पिरिच्युअलिटींत. रिलिजियस आमी डिफरन्शिएट करता बिलिफ्स, आमच्या भावार्था प्रकार विंगड म्हणटा. कितें वो प्रोटेस्टंट, वो कॅथोलीक, वो जाकोबायट, वो मेथॉडिस्ट, आमी डिफरन्शिएट करता. पूण स्पिरिच्युअलिटींत आमी सगळी एक म्हणटा, एक म्हणटा. रिलिजियसपणांत आमी हेमकोंडाचें भियाचें उपजयता, उपजयता. पूण स्पिरिच्युअलिटींत सर्गच आमचें मोदें आसा करचें उलयता. रिलिजियसपणांत आमी रिस्ट्रिक्शन तें करनाका, हें करनाका, तें करीजे, हें करीजे. स्पिरिच्युअलिटींत लव एंड फ्रीडम, मोग आसल्या कडेन भेना, संपूर्ण तरान आमी फ्री जावन देवाच्या एकवटान जियेता. रिलिजियसपणांत आमी दर्यांतलो एक थेंबो म्हणटा, स्पिरिच्युअलिटींत सगळो दर्योच एक थेंबो म्हणटा. अशें स्पिरिच्युअलिटीक आनी रिलिजियसपणाक व्यत्यास आसा. आमी खंयच्या वर्गाचे आसूंक पुरो? मोगाचे न्हू? धार्मीक जाता. आनीक डिवायन पावर म्हणे, डिवायन पावर कोंकणींत बायबलांत ना तो वर्ड. डिवायन पावर म्हळ्यार कितें? दैवीक सकत. दैवीक सकत कितें? जे हे देवान ही पृथ्वी आनी वो दर्यो सागर रचतना जे कितें कशें रचलें, खंयच्या सक्तेन तें रचलें. वो दर्यो हांगाच तुजी घड इसीन येवंक ना. पृथ्वी अशी जी सकत देव नांवान उलयता, आपयता नखेत्रांक. एकच नखेत्र भायर पडूंक साध्य ना. आजकाल नासा सायंटिस्ट म्हणटात एक एस्टेरॉयड येता तसा पृथ्वीक येवन डॅश मारता म्हण. देवाचे उतार आमकां सांगता देवान अशें तांकां रचलां, अशें तांकां दवरलां, आपलो जागो सोडून एकल्याक विरुद्ध येनात खंय, एकामेकाक क्लॅश जावंक साध्यच ना. देवा बायबल वापरता. भोवमुगाच्यान हीच सकत वही ही पृथ्वी रचली, आकाश पृथ्वी भूमंडळ सृष्टी रचली, ही सकत जावन आसा. ही सकत हगाय प्रवादीच्या 2 अध्यायांत 6व्या वचनांत म्हणटा अनेक फावटी हांव परतून सगळी सृष्टी हालयतलो, वय देव ती परत्यान नापयच करतलो. ही सकत वय कशें एक ही सृष्टी रचूंक देवान ती सकत उपयोगसली, तशेंच तुका आनी म्हाका एक नवी रचना. वय आमी मनशा जैमांत रक्तमांसाच्या वंदवण्यांत आनी आमच्या आवय बापायचीं भुरगीं. पण हांवें देवाचो पूत, तुवें देवाचो पूत, देवाची धूव जायचे जाल्यार तीच सकत तुजे थंय वावरूंक आसा. केल्यार ती सकत तुजो आत्मो
तुका प्राण तुझे ते आसा करता ते जाळा तू जातय कूड आत्मो आणि प्राण ट्रायपार्टाइट बीइंग. जे पण आता हे देवान रचन करूं ना, क्रिस्तांव आसूंक पुरो, नांव म्हजें फ्रांसीस आसूंक पुरो, पण देवान पवित्रत्म्यान म्हाका ती सकत आपणाची सकत म्हजे थंय घालून म्हाका नवी रचना करूं ना जाल्यार हांव खाली कूड आनी आत्मो मात्र आसतलो, प्राण आसचो ना. त्या देखून ही सकत म्हजे थंय वावर करूंक आसा. आनी कितें जालां, ही सकत तुजे थंय म्हजे थंय वावर करता मोगाच्या भाव आनी भयणी. कितें जालां वावर करता, तुझें संपूर्ण रुपांतर जाता, तुझें जिवीतच परिवर्तन जाता. नाजाल्यार मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी मस्तो आमचेच थकी हांव लोकां मुखार बारी बरो मनीस म्हूण दाखोवंक म्हजे थंय मस्त सुदारण हाडूंक पुरो, प्रयत्न करूंक पुरो, पूण तें केवळ रक्तमांसाचें. जें कितें रक्तमांसाचें मरतलें, पूण जें कितें आत्म्याचें जावन आसा तें आमकां जिवीत दितलें. म्हळ्यार हें कशें बदलता, परिवर्तन हाडटा, एका व्यक्तीक संपूर्ण रुपांतर करता, नवी रचना करता. सोबीत उदाहरण आमकां मरिया मग्दलेनाची. एक कलवंत तुझे थंय 7 देंवचार असले म्हणटा पवित्र पुस्तक, पूण केरळा जेजूचे उद्धार भविष्यातील सकट त्या बई त्या 15व्या अध्यायांत लुकाच्या आमी आयकता, जेजू विश्रांत ते फारिजेव म्हणटात हो कलवंत असो बसता, हो सुंकागारां असो जेवता, हो तांचो इश्ट जाला. जेजूक दुर्सात आले. ती भविष्यात ह्या सर्व सांगता मरिया मग्दलेना आसून आयकताली आसून पुरो. वेचीक पुताची वपार तिने आयकलें, कशें देवा बापान वेचीक पुताक पटलून धरलें, ताका संपूर्ण ताका परत्यान रिस्टोर केलें. तें आयकून मरिया मग्दलेन जेजूच्या पांयां तळा येवन पडली. भविष्यात तिचे थंय ती जिविताची झर वाडली, ती किरणां फांकली, ती रचनात्मक सकत दैवीक सकत तिचे थंय वळिल्ल्या वेळार ती परत नवी मरिया मग्दलेन जाली. तिचे थंय आसले देंवचार गेले, जावं पुरो गर्भाचो राग, हागेतन अनिश्कळपण, कामुकपण, वय तितले दीस ती सबार जाणांक, सबार दादल्यांक आकर्शीत करताली. सबार कुटुंबां तिचे मारिफात नाश जाल्ली आसूंक पुरो. पण ज्या घडये ती जेजू थंय येयली, जेजून तिका नवी रचना केली, परतून ती त्या वाटेन वचूंक ना. तें पातकी सैम सांडलें तिणें, संपूर्ण तरान ती नवी रचना जाली. जेजू थंय चिकटोन रावली. पळया, जेजू पुनर्जीवन जावन उठ्ठाना पयली आयिल्ली मरिया मग्दलेन, पयली ती रब्बोनी म्हण पांयांक पडली. जेजून कितें म्हळें, मारिया म्हाका चिकटोन रावी नाका, हांव आजुनूय म्हज्या बापा कडेन वचूंक ना. त्या मापान ती चिकटोन रावली. पळया तो पावल तार्सुसाचो सावल, सुदैवान हांकां क्रिस्ती बावडत्यांक नाश करूंक जैलान बंदिखानान घालूंक पत्र काणून ते फारिजा शास्त्रांचे हे श्रेष्ठ याजकांचे चीट काणून वेतालो. देवान दैवीक काकुळतीन ताका एक मार्गलो. पळया कितलें सोबीत. ताका त्या घोड्यार तावन सकला पडलो. दैवीक काकुळती. थोड्याच दिसांनी आमी दैवीक काकुळतीच्या फेस्ताचेर चिंतले हांव. पळया दैवीक काकुळत बग्यान पावला थंय सावल आसलो, पावल जावन बदल्लो. बंदिखानान घालूंक सुटिल्लो, आपुणूच त्या मार 5 पटींची 4 पटी मार उदकान उपेलो. उपास हें खंयच्या मापान जेजूकच एक रक्त साक्षी जालो. तो जाकेवस 4 वंट्यांनी पाटी दिता, आसता तो अर्दो वंटो पाटी दिता दुबळ्या धाकटल्यांक वंटा. पळया कसलें परिवर्तन, जिवीतच रुपांतर. ही दैवीक सकत जावन आसा. ही सकत म्हजे थंय तुजे थंय वाळिल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू, आमचेय पैकी तुमी
साबार जाणां थोड्याच वर्सां फाटीं म्हजें तुमचें जिवीतच दुसऱ्यांच जाल्लें आसूंक पुरो, पूण आज तूं पयलोचो मनीस न्हय. आज तूं संपूर्ण आसो भोवशा आसो आसलो आसो जालें, रुपांतर जालें. तुजें जिवीत पळयतना लोक आजाप पावतात. वत्सगी येन्सगी हां बाबा भयणी, तुजें जिवीत पवित्रपणाचें जावन बदलता. ही दैवीक सकत आमच्या हर एकल्यान थंय वाळोवंक आसा मोगाच्या भावांनी. ही दैवीक सकत आमकां फावो जाल्या त्या तिसऱ्या वचनांत डिवायन पावर, थंय ताचे पयलीं दुसऱ्या वचनांत प्रेशियस फेथ म्हणटा भगवान पेद्र. हे दैवीक जिवीत आमचे थंय वाड्याचे जाल्यार वाड्याचे चडाचे जाल्यार भगवान पेद्र कितें म्हणटा, धाराळ मापान तुमकां कृपा आनी शांती लाभूं. ही दैवीक सकत तुजे थंय वळले जाल्यार तुजे थंय एक बुन्याद घाल्ल्या बरी तुजें जिवीत. पूण केदाळा तुका कृपा चड मापान मेळटा, कशें तूं एक सोबीत न्हेसलय धाटो मोठो पडपडीत तसय. तुजें आत्मीक जिवीत मोगाचें न्हू, आनी तूं आत्मीक जिविता विशयांत हांव उलयता तुसां, धार्मीक जिवीत न्हय, रिलिजियस न्हय, स्पिरिच्युअल लायफ. आमचे थंय स्पिरिच्युअल लायफ खूब जाता. तुमकां भोवशा हांवें स्पिरिच्युअल लायफ म्हणटना चड सारकें समजता. स्पिरिच्युअल लायफ आमचें हे दैवीक सकत आमचे थंय वळिल्ल्या वेळार, दैवीक सकत आमचे थंय काम करूंक सुरू केल्ल्या वेळार आमी आत्मीक स्वरुपाचे जाता. वी बिकम स्पिरिच्युअल. तूं आमकां कृपा, पेद्र आमचे खातीर कृपा आनी व्हडा मापान मागता शांती. कृपा मागचें म्हळ्यार कितें, कृपाचेर हे आमचें दैवी आत्मीक जिवीत स्पिरिच्युअल लायफ व्हडादीक जाता. बरें सोबीत सुंदर जावन न्हेसल्या बरी, बरें खाण जेवण खावन फुडफुडीत आसल्या बरी तुजें आत्मीक जिवीत जाता. तशेंच शांती तुका लाभल्या वेळार तुका कितलेय डिस्टर्बन्स आसूं, तुज्या मोतीक तुका साबार अटॅक जातात. ह्या जिविताक आमी नव्या जिविताक आयिल्ल्या वेळार आमकां येतात, तेंचेसो येतात, कश्ट येतात, त्रास येतात. पूण आमच्या मोतीक कशें दर्यांत वारें वादळ आयिल्ल्या वेळार जेजू सोबीत करून न्हिदरलो, कांयच परवा नाशिल्ली. शीस घाबरले, त्या दर्यान सदां न्हीद आसताले ते भियेले. आमी आमकां बचाव कर. जेजू शांत, तेच शांत त्या दर्याक थंड करूंक शकलें. तशें तुज्या जिवितांत उपजोवचे कितें स्टॉर्म्स, लारां मारतात तुका, वारें वादळ येता तुज्या जिवितांत, पूण हें तुजें आत्मीक जिवीत शांत तटस्थ. आतां हांवें तुमकां सांगलें वर्ती आनी मोलादीक, ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिसीस. त्या चवथ्या हातून आमकां 4th वर्सांत ग्रेट एंड प्रेशियस प्रॉमिसीस बिकॉज ऑफ दॅट प्रेशियस फेथ. त्या भावार्थाक लागून तुका वर्ती आनी मोलादीक दिरवी देणी भासवण्या लाभल्यात. हांवें तुमकां गेल्या हप्त्या हांव सांगता, तुमी सांगा ब्रदर म्हळें, टायम पावना म्हणून सांगलें हांवें. आज सांगता आयकाया, कसली ती वर्ती आनी मोलादीक देणी. भोवशा तुमी नोट करून काण घेता तसात म्हणपाक येता हांव. नेक्स्ट हप्ते हांव विसरतालों. पयल्या सुवातेर केदाळा हांव भावार्थान जेजूक म्हजो सोमी आनी धनी म्हूण स्विकार करता. म्हजें सगळें पाताक बोगसाता. कितें जाता? म्हजें सगळें पाताक बोगसाता. कंप्लीट जावन बोगसता. एकच एक खत उरना, एकच एक खत उरना. संपूर्ण तरान म्हाका बोगसाणें लाभता. कंप्लीट फॉरगिवनेस, टोटल पार्डन. हांव निर्दोशी जाता. संपूर्ण तरान देव म्हाका निर्दोशी म्हणून हाडटा. फर्स्ट तें. दुसरें जावन आसा, केदाळा म्हाका म्हजें सगळें पाताक बोगसता, म्हजें सगळें पाताक जेजूचेर घालता. जेजूचेर म्हजी सगळी शिक्षा जेजूक फावो जाता. म्हाका देव बाप नितीवंतपणाचो दोगलो न्हेसयता.
रायचियसनेस, नीतिवंतपणाचो सोबीत देव बापान विणलेलो दोगलो, मनशांनी केल्लो न्हय. देव बापान विणलेलो दोगलो तुका आनी म्हाका देव बाप न्हेसयता. मोगाच्या भावांनी भयणी, कितले सोबीत सुंदर. देव बापान विणचो दोगलो म्हळ्यार कितें? गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय 27 वचन तिके वाचा. Galatians chapter 3 verse 27. वाचतात. Galatians chapter 3 verse 20. पवित्र स्नानावरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेली तुम्ही सगळी क्रिस्ताक नेसल्यात. कितें? पवित्र स्नानावरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेली तुम्ही सगळी क्रिस्ताक नेसल्यात. नसल्या गे आमी. नीतिवंतपणाचो दोगलो म्हळ्यार वो. जेजू क्रिस्ताकच आमी नेसचें. मोगाच्या भावांनी भयणी, पवित्रपणा विशयांत आमी जाणा तसो. पवित्रपणा विशयांत संगत्यो आसात. कित्याक गरजेचे म्हणजे संगत्यो आसात. तातूंत दुसरें पयलें हांवें सांगलें तुमकां. आतां पयलें हांव तुमकां सांगताच आसा. तातूंत आमकां वर्ती आनी मोलादीक देणी. कितलें वर्तें पळय आमचें. कितलेंय पाठाक आसूं दी, तें सगळें बोक्सालां म्हळ्यार जाय की वर्तें आनी मोलादीक न्हय. तशेंच जेजूचेच दोगलो आमकां, नीतिवंतपणाचो दोगलो आमकां न्हेसोवचें म्हळ्यार सामान्य कितें, सादारण कितें. पळया, कायदो नियमशास्त्र देखून सांगा तुमकां, नियमशास्त्राची उडास आशिल्ली. नियमशास्त्र करूंक सगळ्यांतलें तें जेजूचे कृपे वरवीं जालां, ह्या जेजूच्या सॅक्रिफायसा वरवीं जालां. नियमशास्त्रान आमकां तें कर हें कर, ना जाल्यार तुका ससनाचें जिवीतच ना, हे शिराप आहले. ते सगळे शिराप बदलून जेजून आमचे सगळें पेमेंट जेजून केलां. He has paid the entire debt of ours. आनी ताचें नीतिवंतपण म्हाका देवा बापान न्हेसयलां. कितलें वर्तें आनी मोलादीक. तिसरें जावन आसा, मोगाच्या भावांनी भयणी, हांवें पातक केल्ल्या वेळार, आमी पातक केल्ल्या वेळार कितें जाता? जाप दिया. आमी देवातान पयस वेता. मोगातान पयस वेता. पयसवेचे मात्र न्हय, आमी देवाचे दुस्मान जाता. मोगाच्यान सैतानाचे गुलाम जाता एक वाटेन, आनी एक वाटेन जेजूचे देवाचे दुस्मान जाता. वी बिकम एनिमीज ऑफ गॉड. Romans chapter 5 verse 9 and 10 वाचा तिके. आमकां रेकन्साइल करता जेजू. आपल्या रक्ता मार्फत आमकां धुवन नितळ करचे मात्र न्हय, बापाक लागीं हाडटा आमकां. बापा, अरे ही म्हजे तुजे पूत धुवो, हे म्हजे भाव भयणी. दुस्मान असले आमकां इश्ट करता. वाचा Romans 5 9 and 10. क्रिस्ताच्या रक्तावरवीं आतां आमी क्रिस्ताच्या नित्यवंत जाल्याव, रक्तावरवीं तर आतां आमकां ताचे वरवीं देवाच्या क्रोधांतली आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्याव, आमी ताचे दुस्मान आसता. आपल्या पुताच्या मरणा मार्फत देवान आमकां राजे करून घेतल्यांत जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता प्रेज द मार्फत. लॉर्ड. पुरो प्रेज द लॉर्ड. पळया, Praise the Lord. आमी पातक केल्ल्या वेळार जे देवाचे दुस्मान जाता. वी बिकम एनिमीज ऑफ गॉड. पूण जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत आमकां जेजून राजी संधान केलां बापा सांगता. बापान आमकां आपले इश्ट म्हूण स्विकार केला. ताचो क्रोध गेला आमचे तावन. हें वर्तें आनी मोलादीक पळय की न्हय हें निर्णय. वर्तें जावन आसा. पळय की न्हय. पळय आमकां गोत्तू ना मोगाच्यान. देवान आमकां कितें पुरा जोड दिलां. चवथें कितले सांगले आतां हांवें? 15 जाल्या. खंयचे खंयचे? पयलें बावर्तान जेजू सोमी म्हण पातयेल. आमी निर्दोश जाता. सगळें पाताक बोगसाता. आमचे सगळें पाताक आमी बगताले. फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स. ओके. वय. दुसरें दुसरें केदळा आमचे पाताक बोगसातना आमकां देव नितिवंतपणाचो दोगलो सगळो न्हेसयता. नेसयता. रायचियसनेस. रायचियसनेस ऑफ जीसस. मागीर तिसरें
आमकां देवाक लागीं स्थानावरती आम्ही हाडला. क्रिस्ताक वी हॅव बीन मेजल्या. रेकन्सायल्ड, राज्य केलां देवा सोय आमकां एक केलां. देवाचे पुत आमी जाल्या, जेजूचे भाव भयण आमी जाल्या, आमी जेजूचे देवाचे इश्ट आमी जाले. चवथें, आतां आमकां एडॉप्शन, जेजून आमकां एडॉप्ट केलां आपले भाव आनी भयणीक, देवाचे पुत म्हणून एडॉप्ट केलां. ठीक आहे. जुवांचे पयलें पत्र 3 अध्याय 2-3 वचनां वाचा. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी आतां आमी कितें जातले तें आमकां येदोळपुर्यान उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण जनाव. आमी ताचे देवा थंय बरीच जातो. जाता. आमी देवा बरी जातो, जेजू बरी जातो. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 15, 16, 17 वचन तिके वाच्या. पळय आमकां कशें दत्तक केलां म्हूण, एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स. कित्याक आमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे 6 वारीसदार आमी. पळय आमी 6 वारीसदार जेजूचे. वी आर co-heirs with Jesus. We are heirs of God. Because Jesus, through his blood, has adopted. जेजून आपल्या रक्तान आमकां विकतें घेवन, मोलाक घेवन आपले भाव म्हण केलां. 5वें जावन आसा मोगाचें न्हू, देवाचें प्रोविडन्स. म्हळ्यार देवाचो आदार आमकां. देवाचो आदार पळया आमच्या भावार्थाक लागून ही वर्ती आनी मोलादीक देणी म्हणटाना रोमाकारांक बरयल्लें पत्र तुमी नोट करून काडया, वाचूंक टायम मेळना. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 28 वचन. देवाचो मोग करतल्यांक सर सांगत्यो तांच्या बऱ्याक पडासो करता. मागीर आनी कितें, Isaiah 41:10. हांव सदांच तूं भियेनाका, घबरनाका, हांव तुजे सांगत आसा. Isaiah 33 तुजे खाणा जेवणाचेर वारंवाचेर तुका जाय तशें आसतलें. उदकान तूं वेता आसतना हांव तुजे सांगत आसता, उदक तुका ग्रासूंक शकचें ना. उज्यान तूं पाशार जाता, उजो तुका ग्रासूंक शकचो ना. हांव तुजे सांगत आसा. कितल्यो बसवण्यो, हर एक बसवण्यो मोगाच्या भावांनी भयणी, हर एक आदार आमकां देवाचो आसा. देवाचो आदार आमकां हर एकल्यांक आसा. कितलें अपुरबायचें प्रोविडन्स ऑफ गॉड. देवान आमकां कितलें आपले रोमन्स 8:32 इतलें बरें सांगता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर भेटोवन दिल्लें आसतना हेर कितें म्हणी दिनासता रावत गाय. आमकां जाय तें सगळें दिता ताचें प्रोविडन्स. 5वें. 6वें जावन आसा 6th one. 6th one कितें, आमकां मरण ना. आमी जेजू क्रिस्ता थंय निके पिल्लीं जाता. जेजू क्रिस्ता थंय आमी मेल्या, जेजू क्रिस्ता थंय निके पिल्या. हय मोगाचें न्हू, ह्या फुडें जेजू क्रिस्ता थंय मरण पावल्ली वाचा तिके उगडापण ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 14 verse 13. उगडापण ग्रंथ 14 अध्याय 13वें वचन. चवळ सर्गेन जावन म्हाका एक ताळो आयकलो. ताणें अशें म्हळें, इतलें बरें, सोम्या थंय मरण पावल्ली भागी. सोम्या थंय मरण पावल्ली भागी. कित्याक तितल्यार आत्म्यान म्हळें, वय, तांच्या कश्टा वावटी जावन तांकां सुटका लाभतली, कित्याक तांच्यो बऱ्यो करण्यो तांचे सोम्य आसतल्यो. हय पळय हांगा बऱ्यो करण्यो. आतां हांवें तुमकां सांगलें
रायचियसनेसाक नो वर्क्स, पण आमच्या पवित्रपणाक वर्क्स आर रिक्वायर्ड. कळ्ळें? हांगा आमचे बरें करणे आमचे मुखार वेतात. आमी सोम्याथय न्हिदता. वी स्लीप इन द लॉर्ड. वी स्लीप इन द लॉर्ड. 6:1 न्हय? सांगातच Yes. सेवेंथ वी हॅव रेझरक्शन. न्हिदता मात्र न्ही. मुगाच्या भावांनी भयणी, पहिल्या तेसलोनिकांक बरयल्लें पत्र 4 अध्याय 16 ते 18 वचनां वाचा. तशेंच 1 कोरिंथकांक बरयल्लें पत्र 15 अध्याय 50-2, 50-3 वचनां वाचा. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. देखून म्हजी देख घेवन चला म्हूण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ह्याच कारणापासत तिमोथीक हांवें तुमचे सशीं धाडला. बाय तू रॉंग वाचताय. कोण वाचताय? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18. परमानाचे गरजवणेक, श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक आणि देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमीस स्वतः सर्गीन तावन देवतलो. तोवळ क्रिस्तातय विश्वास दवरून मोर्न गेल्ली पयले उरतेली. उपरांत आमकां तोवळपर्यंत जिवंत उरलेल्यांक तांचे संगाता अंतरळार क्रिस्ताक मेळोवंक कुपांचेर उखोलन व्हरतले. त्यानंतर आमी सदांच सोमिया संगाता आसलेल्या. पळय, आमकां सोम्याथय न्हिदिल्ल्यांक कितें जाता? पयले ते जिवंत उठ्ठात. आनी आमी जी आतां आसूं, जर तर आतां सोम्या येयल्यार आमी तांच्या संगाता कुपांत उबारून व्हेल्ले वता. आमी सोम्या आसतले हांव. पूण कितें जाता? आमच्यो ह्यो कुडी महिमे बरीत कुडी जातात. खिणा भितर बदलतात. 1 Corinthians chapter 15 verse 52. एक खिणा भितर एक खिणा भितर दोळे दांपोवन उक्ते करचे भितर निमाणे तुतरीच्या आवाजाक हें घडतले. तुतरी वाजतली आणि मेल्ली अविनाशी जावन उठतली आणि आमी समेस्त रूपांतर जातल्या. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आणि हे विनाशी कूड अविनाशी जायचे पडटा. मागीर आणि हे मरणवंत कुडीन अमरपण नेसची गरज. म्हळ्यार कितें? विनाशी, पेरिशेबल बिकम्स इम्पेरिशेबल, मॉर्टल बिकम्स इमॉर्टल, अमरपण हें जाता. पळय, आमकां सोम्याथय न्हीद मरण पावल्ल्यांक प्लस आमी जिवंत आसल्या सोम्याथय भारताच्या जिवितांत जिवन पवित्रपणान जिवन आसल्यांक सोम्याचें हेणें आत्रे घालून राखून रावल्यांक हें फावो जाता. तितलें मात्र न्हय. मोगाचें न्हू. 8th पॉयंट पळया कितें सांगता? आमी सोम्या सांगता राजवटगी चलयतले हांव. आमकां सोम्या सांगता, सोमी आमकां ताचे सांगता आपूण हाडटा आनी तो कसो जैते वोन आपल्या बापाच्या उजव्याक बापाच्या सिंहासनार बसला, तशें आमकां जैते वोन जाल्ल्यांक ताच्या सिंहासनार बसून ताच्या सांगता राजवटगी चलोवची हक्क तो दिता. Revelation chapter 3:21 वाचून पळया. केदें वर्ते मोलादीक दिरवी बसावण्यो. Great and precious promises. जैते वोन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांवें जैते वोन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. तुवें खंय बसूंक बाये? सिंहासन. जैते वोन जावन ताच्या सिंहासनार. कोणाच्या सिंहासनार? बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून. जेजूच्या सिंहासनार हांव आनी तुमी बसतले हांव. वर्ते आनी मोलादीक दिरवें वयची न्हय. वय. संतोष जाता आमकां. हें जिवीत आशेन आसूंक घे आमी. ही दिरवी आशेन आसूंक घे आमी. आमी आशेचेर. आशेचेर न्हय, फाल्यां म्हजो न्हय. मोगाच्या भावांनी भयणी, केदी वर्ती आनी मोलादीक दिरवी आमच्या नाटापूंक साध्य ना मोगाच्या भावांनी भयणी.
साध्यच ना. इतलें पुरो देवान आमकां कित्या खातीर वतला सांगा. पळया, हांव एक तुमकां एग्जाम्पल दिता. आमचो भाऊ लॅन्सी एक बरें सोबीत फ्लॅट काणयोंक वता. कळ्ळें? त्या फ्लॅटाचें मोल बहुशा लॅन्सी प्रकार 50 लाख आसूंक पुरो. बरेंच आसा, सकयल वय 50 लाखाचें. पूण तो विकूंक सुटिल्लो हेजेच पटी 75 लाख म्हळ्यार लॅन्सी काण घेता हेतूं ना. ना. एक मोल आसता न्हय गे. तशेंच तुका आनी म्हाका देवा बापान कितें मोल बांदलां म्हणलें तितकेशें नियाळा. कित्या खातीर इतलीं दिरबी आमचेर वतल्यांत. हांव म्हजें थंय कितें बरें आसा म्हूण वतलां. साधारण ग्रेट एंड प्रेशियस म्हणटना आतां तुमकां हांवें दाखोवन दिलें. केदी वर्ती जेजूच्या उजव्याक ताच्या सिंहासनार बसचें तें साधारण गी. ना. अमर जिवंतपण साधारण गी. ना. म्हजी सगळीं पातकां बगसून जेजूचोच दोगलो म्हाका न्हेसोवचें साधारण गी. इतलें पुरो देवान म्हाका मोल बांदलां न्हय. ह्या मोल बांदिल्ल्या थकीत सरी जावन हांव जियोन वचां गी. कित्या खातीर हें मोल बांदलां? तें 4थें वचन पेद्रूचें 2 पत्र 4 पयलें अध्याय 4थें वचन परत्यान आनीक पाटी वाचा. या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यांत. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांत रावन सुटोवन देवाच्या सैबाचे तुमी वांटेली जायशे केला. कित्या खातीर दिल्यां ती देणी? कुसड्या अवगुणांनी भरून गेल्ल्या संवसारांत सुटोवन देवाच्या सैबाचे वांटेली जायशे केला. पळया, 2 उद्देश आसात. वैगी न्हय, कितले आसात? 2 उद्देश. 2 उद्देश आसात. एक उद्देश जावन आसा हांवें आनी तुवें देव सैबाचो भागीदार जावचें. पयलो उद्देश कितें? देव देव सैबाचो सैबाचे भागीदार भागीदार. जावचें. आनी दुसरो उद्देश कितें? ह्या संवसाराच्या रक्तमांसाच्या वंदवण्याचेर संवसाराच्या कुसड्याचेर आमी जैते वन जावचें. पळया, पयलो उद्देश हांव सांगता तुमकां. पळया, आमी देव सैबाची भागीदार जावचें. आमी कोणाची जावची? देव सैबाचे. देव सैबाची भागीदार. देव सैबाची भागीदार जावचें म्हळ्यार आमी देव जायना. देवाचें एसेन्स तें आमकां फाव जायना, पूण ताच्या सैबाची भागीदार जातो. ताच्या सैबाची भागीदार जातो म्हळ्यार हांगा पळया, आदाम बापाक देवान आपल्याच सारक्या सोबायचेर रचलें. वय की न्हय? वय. आदाम बापाच्या की आमी आतां ह्या नव्या सोल्ल्यांत पवित्र आत्मो आमकां ही आपली सकत आमचे थंय वाळाशी करून आमकां देव सैबाची भागीदार करता आसतना आमी आदाम बापाच्या की आणकी तितकेशे बऱ्या मापान आसतो म्हणटा हो शिकवणदार. मगेच न्हू अपुर्बाची शिकवण. पळया, आदाम बापाच्या की आमी आणकी बऱ्या मापान आसतो देवाच्या सैबाची. कितें तें देव सैब? देव मोग. कितें देव कितें जावन आसा? मोग. मोग जावन आसा न्हय. आमी देव सैबाचे भागीदार जावचे म्हळ्यार आमी देवान मोग केल्ल्या बरी, देवान मोग केल्ल्या बरी आमी मोग करचो. पळया, 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7. जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्माला म्हणटा. वाचा तितकें. 1 जॉन 4:7. मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. सो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. पुरो. पळया, देवातावन जल्माला. देवाचो भुरगो म्हळ्यार कितें? तूं देवातावन जल्माले म्हणजे पवित्र आत्म्यान तुका जल्माक हाडलां. दुसरें जावन आसा देव सत. जेजूस म्हणटा हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. देव सत
आम्ही सत स्वीकार करतो. अंधकाराचे आमकां नाका, कितेंच अन्याय आनी तिचे कांयच नाका, सतांत आमी जियेतो. तिसरें जावन आसा देव बरो. गॉड इज गुड ऑल द टायम. गॉड इज गुड. ऑल द All the टाइम. time. गॉड इज गुड. ऑल द All टाइम. the time. What about you and me? If I share in the divine nature of God, जर तर हांव देव साहेबाचो भागीदार जाता, हांव देवा बरी जाता जाल्यार हांव आनी तूंय should be good all the time. Not just God. You and me should be good all the time. आमी बरी जावं. आनी बरें जावचें म्हळ्यार कितें? देवच हें बरेंपण आमच्या काळजांत आसा करता. ब्लेस्ड आर द प्युअर इन हार्ट. हें बरेंपण म्हळ्यार पवित्रपण. पवित्रपण म्हणजे थंय हें काळीज नितळ निर्मळ निश्कळ आनी पवित्र जाल्ल्या वेळार हांव देवाक पळोवंक शकता. अर्थ जालें मोगाचें न्हू? Yes. देवाचें बरेंपण म्हळ्यार आमचें पवित्रपण. आमी देव साहेबाचें भागीदार जावचें म्हळ्यार मोग सत बरेंपण तितलें मात्र न्हय मोगाचें न्हू. आमची मस्त एकमेक मुखार वचूंक आसा. पळया हांगा फाटल्यान तुमकां खुरीस दिसता. हांव आमच्या हांगा नेबर इगर्जेच्या हांगा जावन म्हाका थंय वचूंक आसा. थंय सक्रामेंताचें आराधन चलून व्हरूंक आसा. हांगा बसलां जेजूच्या कुडीच्या साने आमी जाता. देव साहेबाची भागीदार जावचें म्हळ्यार जेजूच्या कुडीचे सांदे आमी जाता. जेजू समें एक जाता. आणखी एकमेक मुखार वचूंक आसा. कितें तें? हांव आनी तूं जेजूची व्हंकल. जेजू आमचो व्हरेत. जेजू आमचो व्हरेत. हांव आनी तूं ताची व्हंकल. आनी ही व्हंकल म्हाका आनी तुका ताची व्हंकल करच्याक पळया तिका एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 27 वचन वाचा. Ephesians chapter 5 verse 27. पोतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, तशें तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कतावीन जावच्याक आनी मायमेन परजळलेली एक कानीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान शुद्ध केली, धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली. ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. Praise the हेस्परी Lord. Praise प्रेज the द Lord. लॉर्ड. कितें केली? हांव आनी तूं आपणाक जेजूची व्हंकल म्हणटा जाल्यार हांवें आनी तुवें कशें आसचें बाये? बाबा, क्रिस्तान म्हजे खातीर आपलें रगत व्हरोन कडबडा तोंडालें तें उदक व्हरोन आमकां शुद्ध नितळ केली. आमी आयब नातिल्लीं, तिबो नातिल्लीं, मिरी मिरी नातिल्लीं, नसले आनी कतावीन कितेंच जावच्याक हें आसनाजो, डिफेक्ट आसनाजो, मिरी नातिल्लीं. परिशुद्ध पवित्र केली आमकां. थोल्यो ओकल्यो जाल्या गे आमी. मगाच्या भाव आनी भयणी, तितके एक सवाल विचारता. आमी सगळीं क्रिस्ती परजा खंयच्याय फिरगेजीची तुमी तुमच्यो फुरग्यो जर तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा. आमी आशें जेजूची व्हंकल्यो जाल्या गे. सांगा म्हाका. ना. ताप दिया. No. जाल्या गे. ना. पळया मोगाच्यो न्हू आमची परिस्थिती. आमी जेजूच्यो व्हंकल्यो जावंक आसा. जेजू संग आतां एक जावंक आसा. जेजून कितें केलां म्हजे खातीर, तुजे खातीर? म्हजें रक्त मांसाच्याक म्हजे सुवातेन एकवट जावच्याक ताणें तो मनीस जालो. दिसता तो
म्हजे सांगता तुझे सांगता आपूण रक्त मासाची कूड घेवन म्हजें सैम ताणें आपणायलें म्हाका आनी तुका ताचें सैम दिवच्या खातीर. पळया मुखार जल्म पळया आमच्या क्रिस्तांवपणाचो अर्थ आमकां गोत्ता गी. निजाय की आमी जेजूच्यो व्हंकल्यो आयब नातल्यो तिबो नातलो मेरी नातल्यो पवित्र सोबीत सुंदर भोव दुखाची गजाल न्ही गी. कितें म्हणटात तुमी? वय जर तर जेजू नाशिल्ले व्हंकले आमी जावन जाल्यार आमकां जेजू स्विकार करता गी. तुमच्या पथकांचे बॉक्साने मेळ्ळ्यार आमकां तो स्वीकार करता. पथकाचे बोगसाणें मेळ्ळां बाये. मेळिल्ल्या उपरांत 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत परत्यान आमी पथकान जियेवेत गी. ना तेंच मुटलें तेंच. कितें आतां एक वाटेन हांव आनी तूं देव सैमाची भागीदारां जावच्याक एक. सेकंड पॉयंट कितें? ह्या संसाराच्या कुस्त्या कुसऱ्या अवगुणांनी भरिल्ल्या कुस्त्या ह्या पिडीतन संवसाराचेर जैतेवन जावचें. जैतेवन जावचें. देवान तुका आनी म्हाका मोल बांदलां. वय आपणाचो जिवंक फाव केलां. त्या खातीर वर्ती सुर तरांची दिरवी तुका आनी म्हाका दिल्यांत. अशें दिल्लें आसतना दिल्लें आसून कित्या खातीर दिलां? आनी एक ताचो उद्देश आसा. तो उद्देश कितें? हांवें ह्या संवसाराचो जायनजो. हांवें ह्या संवसारच्या कुस्तेपणान जियेनजो. पळया मरियम मगदलीन जेजू जिवन जाल्ल्या तक्षण जेजू आयतारा बेता फोंडा कडेन फोंड उक्तो जाला आनी थंय आंज बडवो कितें म्हणटा? बाये जिवंत आसल्याक मेल्ल्या मदें कित्याक तूं सोदूंक कित्याक आयली? सोदताय? तशेंच हांव आनी तूं पातका वरवीं बाये तुवें सांगलें पातका बगसालां वय. पातका वरवीं मेल्लीं आमकां जिवन उठयलां. तूं एक पटीन जिवन उठयल्या मागीर मेल्ल्या मदें रावंक ना. त्या कुस्त्या फोंडांत तुवें न्हिदूंक ना. जेजूची व्हंकाल तूं. जेजूची व्हंकाल हांव आनी तूं. हांवें आनी तुवें त्या बेब्या सांगाता बसूंक ना. त्या कलवंता सांगाता मेतेर जावंक ना. संवसाराच्या कुस्त्यांत त्या फोंडांत हांवें न्हिदूंक ना. ताचे तोंड वयर उबारूंक आसा. दिसान दीस हांवें ह्या संवसाराच्या कुस्त्या अवगुणांचेर जैतेवन जावंक आसा. ह्या रक्तमांसाच्या वंदवण्यांक हांवें मरूंक आसा. ह्या संवसारान जियेतना म्हाका आनी तुका पळयल्ली देवा बरी आसा. तूं वेगळो वो. आमचे भितरलो न्हय वो विंगडच. होय की न्हय? वय होय की न्हय? वय आज आमी अशें जिवन आसूंक गी. तेंय जाय हेंय जाय. आमच्याच घरांनी पार्ट्यो गम्मतां जातात न्हय गी. आमच्याच भावा भयण्यांक आमी हात दिवन वयर उखलतात संगीत तांकां. त्या कुस्त्या अवगुणांत रावी नाकात. त्या फोंडांत न्हिदी नाकात. आमी कॉम्प्रोमायज करता न्हय गी. देवान दिल्लो तो उद्देश. इतली वर्ती देणी मोलादीक देणी वज्रां वैडुर्यां माणकां मोत्यां म्हणल्यार बरी म्हजेर तुजेर देवान ओतलां. म्हाका आनी तुका तसलें वर्तें मोल बांदलां. तशें आसतना हांव जेजूची व्हंकाल जावन जेजूच्या कालसींतलें पियोवचें सांगाताच सैतानाच्या कोपांतलें पियोंक सकान गी सारकें गी तें. ना
जेजूचे कुडीचो सांदो हांव म्हणटा, जेजूची व्हंकल जेजू बरें हांव जाता, जेजू सोवें एक कूड एक आत्मो जाल्लो हांव. जेजू सोवें एक कूड एक आत्मो जाल्लो हांव. म्हजी कूड वेश्या सांगाता मेळोंक सारकें गी? ना. मोगाचें नांव आमच्या क्रिस्तांवपणाचो अर्थ आमी जाणा सगळीं. पवित्रपण गरजेचें मोगाचें न्हू. देवान आमकां पवित्र करच्या खातीर इतलें पुरो आमकां दिलां, फाव केलां. जेजून आपलें सगळी कूड छिद्र हें जावन तो डिसफिगर जालो म्हणटात. कितें? दे कुड नॉट रेकग्नायज एज अ मॅन. मनीस म्हणून सयत ताका वळखूंक सगळ्यांतल्या बरी तो जालो. तितलो तो विद्रूप जालो. म्हाका आनी तुका आपली ती सर्गींची सोबाय दिवच्या. म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू आयका कितलें सोबीत ती भासावणी. Psalm 113 verse 7 दिसता. तितकें वाचा. Psalm 113:7. आपल्या कष्टांत ताणी सर्वेस्पराकुल अमरलो आणि तांच्या आकांतांतले ताणे निवारले. Psalm 107 verse 13. 113 113. उदेंतितावन अस्तंते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. 113:7 कालत्यांक तो दुळींतलो कालत्यांक तो उबारता, दुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो तो शेणांतलो वयर काडटा. काडटा. कितें? कालत्यांक तो दुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा. पळय हांव आनी तूं त्या पातकाच्या कोणान शेणाचो फोंड वता न्ही तुमकां. फोंड शेण पयलें शेण एकठांय करतालीं, त्या शेणांत किडे उडटाले. त्या किड्या भशेन हांव आशिल्ल्या म्हाका देवान थंयच्यान काडून आपल्या कुंवरां बरोबर बसयता. कुंवरां बरोबर म्हळ्यार कोण? पात्रियार्क अब्राहम बापू, इजाक, जाकोब, जोसेफ, दावीद राई हे पुरा कुंवर. तशेंच माय मोरी नोवाचोल्ल्यांत माय मोरी अपोस्तल पेद्रू पावल हांच्या सांगात म्हाका आनी तुका बसयता न्ही देव. तितलें उंच उबारलां न्ही ताणें. योग्य जाले आमगे आमी ताका. ह्यो वर्त्यो आनी मोलादीक बसोवण्यो आमच्यो जाल्यात गी. असलें पवित्रपण आमी आशोवन आसूं गी. जेजूक आमकां तूं कर म्हाका नितळ, संपूर्ण नितळ. पवित्र कर म्हाका. पवित्रात्म्या म्हाका पवित्र कर म्हणून हर एका दिसा लालेवन तानेवन म्हणल्यार बरें मागून आसूं गी. मोगाचें न्हू वेळ जालो. हांगा केर करता. पयलो पॉयंट. दुसरो पॉयंट तुमकां सांगला. नेक्स्ट पॉयंट तुमकां मुक्ल्या हप्त्या. मुक्ल्या हप्त्या मेळटात गी तुमी? पवित्र सनवार. वय मेळयात. पवित्र सनवार मेळटात न्ही? ओके. मोगाचें न्हू शिकोण तुमकां कश्ट लागता, कश्ट दिसता जाल्यार देखून तुमी क्लॅरिफाय करा. म्हाजे कडेन व्हॉट्सअप तुमकां नंबर दिला. त्या नंबराक मेसेज करा. तुमकां हांव क्लॅरिफाय करता. तुमकां डाऊट जाल्यार क्लियर करता. पूण मेडिटेट करा. सुलभ ना हें पवित्रपणाचें जिवीत. सुलभ ना. तुमकां भोगता की भारी सुलभ क्रिस्तांवपणाचें जिवीत म्हणून? ना. पवित्रपणाचें जिवीत सुलभ गी? ना. तुमकां थंय सर्गार कुंवरां बरोबर बसून शेणाच्या फोंडांतलो किडो जावन आसल्यार म्हाका आनी तुका थंय सर्गार आपल्या कुंवरा बरोबर बसयल्लें नाका गी तुका? देवसिंबाचो भागीदार जाल्लें नाका गी? देव आमकां फावो करून दी. बापाचे, पुताचे, पवित्रात्म्याचे नांवांनी. आमेन. देव बरें करूं. सगळ्यांक थँक यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. God bless you, brother. Thank you. Praise the Lord.